मये इव्हॅक्यू प्रॉपर्टीचे प्रश्नाचेर नेमके कितें करूं येता हाचेर 19 डिसेंबर मेरेन सरकार उपाय काडटलो. मात ते खातीर कायद्यान जायत्यो दुरुस्त्यो जानेवारी मेरेन फुडले विधानसभा अधिवेशनातच जावंक शकतल्यो. अध्यादेशय काडप शक्य आसा अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान उलोवन दाखयला. मयेचो प्रश्न सरकारान बेगिनात बेगीन तडीक लावचो म्हूण प्रमोद सावंतान प्रश्न काडिल्लो. मुख्यमंत्री म्हणटा हे प्रश्नाचेर मयेकारां मदीं मतभेद आसात म्हूण उपाय लांबणेर पडला. In spite of assurance given by the Honorable Chief Minister that the land problem of ownership of the land in the village Mayem will be solved by the 19th December, but the same is not resolved till date. The steps the government intend to take to resolve the issue. वेगवेगळे ग्रुप आहा पळय ते वेगवेगळे ओपिनियन घेवन येता. पोरू हांवें सोडोवपाक प्रयत्न केलो ताकाच विचारता खबर आसतलें. ईच वन ऑफ देम इज पुलिंग इन डिफरंट डायरेक्शन. सध्या लोक लढो आपलो मुक्तीक वतलो म्हणून एनक्रोचमेंट नेटान करीत आसा खुटे परून. तांकां हांव हें करचो ना, प्रोटेक्ट करचो ना, पयलींच सांगता. कितें करतलो तें सांगपाक येता, पण ते 19 तारखे भितर करपाचें ठरयलां. कशा पद्दतीन 2-3 मेथड्स आर बीइंग ट्रायड. सो वी वील सॉल्व द प्रॉब्लेम बिफोर 19 डिसेंबर सो दॅट द फ्रेमवर्क ऑफ वॉट इज बीइंग डन वील बी फायनलायज. आतां एखादें कितें जावंक शकता की नॉर्मली असेंब्ली डिसेंबरान बसताली ती ह्या पा आतां असेंब्ली घेतल्या मागीर जानेवारीन बसूंक शकता. तर इन दॅट केस द बील वील बी पास्ड इन जानेवारी फर्स्ट वीक किंवा सेकंड विकाक केन्ना जेन्ना आसतलें तितलें. पण कितें जातलें कशें जातलें हाजेर एक निर्णय हो 19 डिसेंबराच्या पयलीं घेवन मेकळें जाता. जमलें जाल्यार ऑर्डिनन्सूय काडुया. मडगांव वाठारांतले 2 वॉर्डांत कर एकठांय करपा खातीर ऑनलायन यंत्रणा चालीक लायतले. सध्या पणजे हो प्रकल्प पुरायपणान चालीक लायला. ह्या प्रकल्पाची म्हायती दिवपाक शुक्रारा कार्यावळ जाली. तशेंच घराघरांतल्यान सुको आनी ओलो कोयर कसो एकठांय करप हाचेर म्हायती दिवपी कार्यावळ जाली. थोडे बिल्डिंगांनी थोडे लोक आहा ते तुमकां टॅक्स फारीक करतात, थोडे फारीक करनात. पूण आमी कितें करता, आमी तें मॅपींग करतकीर तुमकां कलरा वयल्यान कळटा. जे पळय ग्रीन आहा न्ही ते तुका टॅक्स फारीक करता. येलो आहा तातूंत थोडे फारीक करता, थोडे फारीक करिना. आनी जे रेड पळय आहा न्ही ते सगळें बिल्डिंगूच फारीक करिना टॅक्स. शॉपाचो ऑफिसाचो फोटो काडटा आनी 3 पॅरामिटराचेर आमी मॉनिटर करता. एक हावस टॅक्स तुमचो आसता, दुसरो ट्रेडिंग लायसन्स आसता आनी तिसरें तुमगेलें सायन बोर्ड, रायट. आनी तिगांचे एविडन्स कलेक्ट करता आनी सिस्टमान भितर घालता. सुको आनी ओलो कोयर घरांनीच कसो वेगळो करचो हाची म्हायती लोकां मेरेन पावोवपाचें काम नगरसेवकांक दिलां. मडगांवच्या नगरसेवकांक हे विशीं म्हायती दिवपाक शुक्रारा खासा कार्यावळ जाली. मडगांव पालिका वाठारांत 45,000 घरां नोंद जाल्यात. ताका लागून पालिका प्रशासना कडल्यान 90,000 ल्हान कोयरा पेटी आनी 400 व्हडल्यो कोयरा पेटी मागयल्यात अशें मुख्याधिकारी दिपाली नायकान सांगलें. हांव म्हज्या लेवलाचेर म्युनिसिपालिटी वील बी हॅविंग वन प्रोग्राम 16 तारखेक आनी मागीर हे सगळे वॉर्डाचे तांणी आमकां 20 तारखे पर्यंत प्रोग्राम चार्ट चॉकआउट करून दिवपा जाय. प्रत्येक कावन्सिलरान आपली प्लेस, वेन्यू, टायम आनी आपल्याक कोण कोण हे कशें स्टाफ सेग्रिगेशन जाय ते आमकां बरोवन दिवपा जाय. मागीर हांव त्या प्रमाणे तशें तांकां अलॉट करतलें आनी तांचे प्रोग्राम जातले. आनी तांकां हांवें टायम 30 ऑक्टोबर पर्यंत दिल्लो आसा. जाल्यार तांणी एक वीक वाडोवं येता. 5 तारखे पर्यंत नोव्हेंबराच्या तांणी सगळें कंप्लीट करपाक जाय. रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर. भारतीय बॉक्सिंग महासंघाक आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघटनेन बरखास्त करून आतां 10 म्हयने जायत आयले. ताका लागून देशांतल्या बॉक्सिंग मळाक बरेच लुकसाण जाला. फुडल्या म्हयन्यान महासंघाची वर्सुकी आम बसका आसा आनी तातूंत सगळीं केस्तांवां मिटतलीं अशी आस्त गोंय बॉक्सिंग संघटनेचो सचीव क्लायड लोबोक आसा. Federation has to amend its constitution. It was basically to get the constitution to all the members, which is not been given by the federation, and have fresh elections. But hopefully some things will change, because as they said, we've just got a notice on 9th November is the AGM planned, and the main point there is the amendment of the constitution. So hopefully that happens soon and the Indian boxers don't suffer in the future. भारतीय बॉक्सिंग महासंघाक बरखास्त केल्ल्यान राष्ट्रीय बॉक्सिंग सर्ती बंद पडल्यात. ह्या कारणाक लागून राज्यातले बॉक्सरय राष्ट्रीय पावंड्यार सर्ती खेळूंक शकनात. Nationals are not being conducted because the federation is banned. Hence there's no been tournaments, and even if somebody organizes it, there's no recognition. So in the end, sports marks, all these have given boxers a bit of downfall, and it's basically right now
no tournament for almost 6 to 8 months. Hopefully by December everything will clear out. Of late, we seem to experience a drop in the standard of Goan boxers. What's the reason for all this? Basically, I would say infrastructure. We are working hard on getting infrastructure set up. Basically, right now we just have one ring in the full state. So we have made letters to the minister, to SAG, to get more rings and equipment. प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.